आज आम्ही म्हणजे कौन्सिल मिटींग आसली आमकां बायोडायवर्सिटी एज अ बायोडायवर्सिटी मेंबर ती आमची म्हादईचो करंट इश्यू आहा पळय त्या इश्यूचेर आमकां एक रेजोल्यूशन घेवपाचें आसलें आनी आमी सगळे 25 कावन्सिलरान अनॉनिमसली आमी डिस्कस करून तेजेर भासाभास करून तेजेर आमी बरें रेजोल्यूशन घेतलें आनी आमी हे रेजोल्यूशन अशें ठरयलें की हेजो बरे भशेन अवेरनेस जावचो प्रत्येक स्कुलान एसे कॉम्पिटिशन कशें एलोकेशन हें करचें आनी आमच्या लोकांच्या मदीं वचून आमी ताका म्हादईचो कितें इश्यू तांकां सांगचो आनी हे आमचे सद्या करंट इश्यू जे आमचे ज्युडिशरी मॅटर आहा तितून आमचो गोवा गव्हर्मेंटाचो स्टँड आसता ताका आमी सपोर्ट करतले. डायवर्सिटी मॅनेजमेंटाचे हांव एक मेंबर आनी हांवें खूब लागींसून बायोडायवर्सिटी बोर्डाचें काम पळयल्लें आसा आनी जेन्ना हांव हे बायोडायवर्सिटीचें काम पळयताना हांवें पळयलां की त्या कमिटीन खरेंच खुबशे प्लेसीस वेटलँड म्हणून नोटिफाय केल्लेले आसा आनी ज्या नोटिफिकेशनाचेर आमी आतां काम करपाचें आसलेलें आनी त्या टायमार असो सेन्सेशनल इश्यू म्हणटा तो म्हादेईचो जे आमकां डायवर्जन जायत जाल्यार खरेंच हे वेटलँडाक खूब इफेक्ट जातलो. आमचे मँग्रुव्स आहा तांकां खूब इफेक्ट जातलो आनी त्या कारणान आमची खंय तरी बायोलॉजिकल सायकल आसा आमचे जे फ्लोरा फावना आमचे वायल्ड लायफ सेंच्युरी हाचेर एक बरो व्हडलो एक इफेक्ट जातलो आनी त्या इफेक्टा खातीर आमी सगळीं जाणां गोंयकारां कारणीभूत धरतलीं म्हणून आमी आयज हे कावन्सिलाच्या फुड्यान ह्या विशयाचेर आमी चर्चा केली आनी त्या चर्चेन आमकां सगळ्यांनी एक कॉन्फिडन्स दिला की आमी ह्या फावटी म्हादेईचेर जे कितें इश्यू जातलो ताचेर आमी सगळीं जाणां उबी रावतलीं आनी खंय तरी हेजो लोकां मदीं लोकॅलिटीन खंय तरी बरो म्हादेईच्या इश्यूचेर सगळे लोकां खातीर एक बरो एक मिटींग स्पॉट ऑर कॉन्फरन्स दवरून आमी लोकांकूय अवेर करपाचो प्रयत्न हो करतली आनी आमकां आमच्या ज्युडिशरीचेर विश्वास आसा की तेय बी एक बरो न्याय आमच्या वायल्ड लायफ सेंच्युरीक तशेंच फ्लोरा फावना तशेंच आमचे बायोलॉजिकल सायकला खातीर दितले. आमकां फॉरेस्टाचेरूय विश्वास आसा तशेंच आमकां आमचे CM प्रमोद सावंत हांचेरूय विश्वास आसा की ते ह्या दिशेन जाता तितले प्रयत्न करून एक बरो निकाल आमकां दितले आनी आमी आमकां ह्या म्हादेईच्या प्रश्नासून एक खंय तरी एक बरो उमीद जे आमच्या वायल्ड लायफ सेंच्युरीक जाय त्या दिशेन मेळटले अशें म्हाका दिसता. म्हादई भितर आमी रेजोल्यूशन केला आमची मिटिंगेक आमी म्हादई इश्यू डिस्कस जालो तेजेर आमी रेजोल्यूशन की आमी म्हादई डायवर्ट जावची न्ही म्हूण रेजोल्यूशन केला की म्हादई डायवर्ट जावची न्ही आनी आमी पूर्ण गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आहा आमकां की गव्हर्मेंट कितें करता तें फायनल कितें गव्हर्मेंटाचें डिसिजन त्यातले कोर्टानसून ते फायनल कितें आमकां म्हादई बी डायवर्शन नाका. कावन्सिलाची जर सगळे कावन्सिलर सगळे मेळोन आमी डिसिजन घेतलेलें आहा रेजोल्यूशन पास कितें म्हादेईचो विशयाचेर खंय तरी आमकां तोडगो जाल्लो जाय आनी म्हादई कितली इम्पॉर्टंट गोंयकारांक आहा तेजो सगळ्यांक खबर आहा म्हत्व म्हणून आयज आमी खंय तरी म्हादई खातीर झगडटा. सो हेचेर सगळ्यांनी इतके कावन्सिलरांची सहमती घेवन म्हादईचेर आमी रेजोल्यूशन पास केल्लो आहा की म्हादई आमकां जाय हेचेर योग्य तो तोडगो काडटले. फायनली इट्स इन द हँड ऑफ ज्युडिशियल म्हणटा पळय सो ज्युडिशियलाचेर आमी विश्वासाने आमचे दोतोर बाब प्रमोद सावंत CM बाब ह्यो हेचेर खंय तरी ह्यो प्रश्न गंभीरपणान घेतलो आनी आमकां म्हादई आमची आवय आमकांच गोंयकारांकूच मेळटली हेतून कांय दुबाव ना.